येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. राज्यात दिसपट्ट्या अपघातांनी वाढ. आयतारा बोर्डा बोलसे सर्कलाकडे एके गाडी आणि मोटरसायकलीमध्ये भिरांकूळ अपघात. मोटरसायकल चलोवप्याक किरकोळ दुखापत. जंक्शनार जाता तितले बेगीन स्पीड ब्रेकर घालपाची थळाव्यांनी केली मागणी. दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक सतायता पार्किंगाचो विशय. बेकायदेशीर पार्किंगाक लागून अपघातात वाढ. पार्किंग येवजण व्यवस्थित जाली ना जाल्यार दाबोळे विमानतळ सरकार करतले बंद. काँग्रेसीचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायला भय. केंद्र सरकारच्या स्वदेश दर्शन येवजणे खाला बांदिल्ले टॉयलेट सुविधा आणि पार्किंग सुवातेची जाल्या अवतिकाय. सरकारान केले आड नदर. जाता लोकांच्या पैशाचो इबाड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत दिसपट्टे अपघात जायत आसा. आयतारा बोर्डा बोलसे सर्कला कडेन स्विफ्ट गाडी आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाल्या. दोनपारच्या वेळार ह्या महामार्गाच्या जंक्शनाची सिग्नलां बंद करतात त्या भायर स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्यान ह्या जंक्शनाचेर अपघात जाता. ह्या जंक्शनाचेर जाता तितले बेगीन स्पीड ब्रेकर घालचो थळाव्यांनी मागला. आज दनपारां 1:30 वरांचेर बोलचे सर्कला कडेन एक गाडयेन 3 मोटरसायकलीक हाडून मारली आनी एक्सिडंट जाल्लो आसा. ही गाडीची थंय बोलचे सर्कला कडेन 4 रस्ते एकठांय जाता थंयसल्यान एक गाडी येताली आनी तेणी जो स्विगी फूड डिलिव्हरी करता त्या भुरग्याक तो मोटरसायकल घेवन आयलो ताका मारलो आनी एक मातसो फरफटीत जालो. तशेंच मुखार रस्त्या सायडीक 2 स्कुटरे पार्क करून दवरलेले तांकां व्हरून मारले. हे एक्सिडंट जावपाचें कारण म्हटल्यार की हांगासलो स्थानीक नगरसेवक सांगता बाब कामील बागटो की दनपारच्या टायमार जे सिग्नल ते आसा ते बंद करतात. ते सिग्नल बंद केले त्या कारणा खातीर लोक सारके जोरान ह्या सायडल्यान त्या सायडल्यान वचपाक लागता. त्याच्या कारणा खातीर हे एक्सिडंट जाता. तेन्ना तेणी गव्हर्मेंटा कडेन मागला की जे 4 रस्ते जाता ते सिग्नला कडेन स्पीड ब्रेकर घालचे म्हणून. हांगा आमगेले गोगळ म्हणल्यार फातोर्डा पडटा ते गोगळ जंक्शन आनीक हांगा 4-5 हें आहा म्हणल्यार खंयच्यान 4 सायड वचपा आसा न्ही एक सिग्नल आहा. हांगा सिग्नलां अशी प्रॉब्लेम जाता की जे सिग्नल दीसभर चलता आनी दनपार टायमार सिग्नल बंद पडटा. आनी आज हो एक्सिडेंट जाला असलो की एक स्विफ्टान एक भुरग्याक सारको घेवन बरे भायर गेले आनी तो कोण भायर आसलो आनी एक मोटरसायकल आसलो तेकाय मारपाक चुकलो. तो तर बायका वयर देवना जाल्यार तेजेर एक्सिडेंट जातालो. पूण अशें हांगा जे सिग्नल आहा तेजेर मातशी काळजी घेवपाक जाय आमच्या RTO ऑफिसरान त्या ट्रॅफिक सेलान. कित्याक जे दनपारान जे सिग्नल बंद करतात ते बंद जावपाक जायना. तेन्ना तांकां कित्याक आमी कोणा मिस्टेक करपाक शकना. जेन्ना स्पिडीन वता इतली स्पिडीन वता की सगळे 4 सायडीक सगळे ओपन उरता. सो हे टायमार म्हाका दिसता की 4 सायडीक स्पीड ब्रेकर उरपा जाय. एक म्हणल्यार 500 मिटरा भितर नाल्यार 200 मिटरा भितर एक स्पीड ब्रेक उरपा. तितली स्पीड स्लो जावपा जाय. इतली स्पिडीन येता ते कोणाक कांय कळना दिश्टी पडना न्ही. आनी इतले तांकां मातशें लास्ट इवन जेन्ना सिग्नल पडटा सिग्नल पडपा टायमार एक 4-5 सेकंडां उरता. तो भायर रावन पळयता आपल्याक वचपाक सुट्टा म्हूण आनी तो इतली स्पिडीन येता की मुखार क्रॉस जाता तेका उडून वयता. सो हेजेर स्पीड ब्रेकर उरल्यार सारको प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. हेजेर हांव मागता की आमचो फातोर्डा MLA तेजेर लक्ष घालपा जाय. तशेंच आमच्या ट्रॅफिक सेलान आनीक आमचो RTO हेजेर सारकें लक्ष. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. बेकायदेशीर वावराक आळाबंद हाडपा खातीर आयतारा पेडण्या पुलिसांनी पेडण्या मोरजे वाठारांत पुराय तपासणी केली. पुलीस दळान अंमली पदार्थ आनी बेकायदेशीर शस्त्रां दवरप अशा वेगवेगळ्या बेकायदेशीर गजालींचेर आनी वाठारांत बिराडाक रावपी लोकांची लेगीत तपासणी केली. वाठारांत कसले बेकायदेशीर वावर जावचे न्हय असो ह्या पळोवणेचो हेत आशिल्लो. पळयात. सगळ्यांक खबर आहा न्ही फॉलिंग कित्याक जालां आमी तें स्पेशल कोंबी ऑपरेशन करपाचें आसता. कोंबी ऑपरेशन म्हळ्यार कोणाक खबर ना कोंबी ऑपरेशन म्हटल्यार पयलीं कितें कोंबी ऑपरेशन कितें हां चॅक करा. पळय कोंबी ऑपरेशन म्हळ्यार कोंबी म्हळ्यार आमी केस विंचरता न्ही ताका कितें म्हणटात इंग्लिशान टर्म कोंब. यू कोंब युअर हेअर. कोंबींग म्हणलें कितें वी आर कोंबिंग द एरिया. म्हणजे बारीक 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 वेचून काडपाक जाय. कोणाक वेचून काडटात आमी पीपल इनवॉल्ड इन क्रायम नार्कोटिक्स टेनंट्स कोणी व्हेरीफाय करूना फॉर्म भरूना
सगळे तुम्ही व्हेरीफाय करपाक जाय. त्या बरोबर सब इन्स्पेक्टर इन्चार्ज दिल्या, आर्म्ड आसा, केअरफुली वचपाक जाय. मोबायल रेकॉर्डिंग कोण करतलो? मोबाईल रिकॉर्डिंग वन ऑफ इन्वॉल्व. You have to keep somebody with you to record whenever you go and speak, check. कळ्ळें तुमकां? सेफ्टी फर्स्ट. क्रायम क्रिमिनल मेळ्ळें इमिजिएटली कॉल करपाचें. ऑल द होल फोर्स इज रेडी. ओके, नो आर्ग्युमेंट्स कांय ना. स्टिक विथ द प्रोग्राम ऑफ चेकिंग क्रिमिनल्स, इलिगल आर्म्स, नार्कोटिक्स आनी कितेंय कॅमिकल्स, LSD, कितेंय वॉट एवर नार्कोटीक सबस्टन्सीस जे आसा तितले मेळटा तितले इमिजिएटली लेट अस गो फॉर एक्शन ऑन दॅट. ओके, क्रिमिनल्स, हिस्ट्री शीटर कोण मेळ्ळो तेजी मॅच जायना फोटोग्राफ डिटेल क्रॉस चेक करपाक जाय. केंद्र सरकाराच्या महत्वाकांक्षी स्वदेश योजनेखाला बांदिल्ले शौचालय, टॉयलेट सुविधा आणि पार्किंग सुवातेची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण जाले खरे, पूण लोकां खातीर न्हय. सरकारान लेगीत हाचेर आडनदर केल्याची दिसता. लोकांच्या पयशांचो लेगीत इबाड. आयकात आमच्या रिपोर्टराक. आमी आतां आसा ते आशव्या जी पार्किंग म्हण केल्लेली आसलेली गोंयान आमच्या व्हडली एक पार्किंग ज्या ज्या जाग्यार बीच लायन आसा थंय पार्किंग म्हणून अशी केल्लेली आसा. आतां हे स्वदेश दर्शन हेच्या अंडर हे तेन्ना टुरिजमान हे स्वदेश दर्शन केल्लेलें आसा. हे तुमी सगळे पळयल्या उपरांत तुमकां कळटलें की स्वदेश दर्शन न्हय, तुमी भायर सुद्दां दर्शन करून येयल्ल्या सारकें दिसतलें अशें म्हाका तरी दिसता. कारण हे जेन्ना स्वदेश दर्शन जेन्ना हे पार्किंग सरकारान उद्घाटन केलें तेन्ना व्हडलो गाजावेजा करून हेचें उद्घाटन बी जालें. आनी तुमी फाटल्यान पळयता आसतले की हे ज्या दिसा उद्घाटन केलें त्याच्या दुसरे दीस पासून म्हाका दिसता हे बंद आसा. ते त्या दिसा पासून बंद आहा ते आजून पर्यंत बंदूच आसा आनी हेची सारकी अवतिकाय जाल्लेली आसा. सरकारान हेचेर विचार करचो. आतां म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक गेल्यार कळना की हे गार्डन आसा काय आनी कितें आसा, पण आमी सारके देगेक जेन्ना वचून पळयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ही चार आहा, बेश्टी चार आसा. सुंदर गोंय, नितळ गोंय, नितळ गोंय, सुंदर गोंय बी कितें तरी बरयल्लें आसा. आतां हें जर सगळें जर पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें कितलें सुंदर गोंय आसा तें. आतां ही टाकी अशी फुटलेली आसा की संडासाची टाकी. आतां भितर कितें आसा ना कांय कळना, पण लोक म्हणटा की जेन्ना हे करून दवरल्या थंयच्यान हांगा हे अशे धंदे चल्ले. हे पार्किंग केला ते कित्याक म्हणून केला? कोण दवरता गाडी हांगर? पार्किंगाक केला काय गार्डनाक केला? कित्याक इतको इन्वेस्ट केला? एक मनीस ना थंय. येदी व्हडली झाडां जाली हांगर, गार्डन जाला आनी इतको गव्हर्मेंटान खर्च कित्याक लागून केला? असले प्रोजेक्ट हाडूं नाकात. हे कशें यूज जायना न्हू तसले प्रोजेक्ट हाडूं नाकात. आमच्या मांद्र्यान जे प्रोजेक्ट हाडटात न्हू लोकांक फायदो आहा तो हाडा. बेश्टे प्रोजेक्ट हाडूं नाकात. इतलो कोट्यांनी खर्च केला हो पार्किंगेक. हो गरिबांक कोणाक तरी दिल्ले जाल्यार तरी कोण तरी पोट तरी खातले, कोण तरी पोट भरतले आसले जाल्यार कसले तरी कितें करून करूंक जाय आसलें. पार्किंगेक एक गाडी ना. हे हांगा आतां सगळे मोडोन पडलेले आहा. संडास बिंडास सगळे टाके फुटलेले आहा. ही गार्डन हे गार्डन जाला गार्डन. पार्किंग काय गार्डन ते कितें ते हांगा पळोवपाचें. सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता आमच्या मांद्र्या कॉस्टेटीन मातसो रस्त्यासून भोंव तूं आनी पळय कितें कितें जाता तें हांगर. बीच लायनींग सगळे पासून बीच लायनींग ते सगळे मेन रोडासून पळय येवन मातशें रिक्वेस्ट करता सीएमा कडेन. हे लोकल आमदाराक आमचे काय पडलेले ना. तूं तरी येवन मातशें बाबा फावट मार आनी लोकांक आमच्या कितें आहा तर कितें अडचणी आहा कितें आहा तें मातशें येवन पळय. हांव स्वदेश दर्शना कडेन व्हरता. आतां हे जर पळोवपाक गेले जाल्यार पंप सायट आसा आनी ही जी मशिनरी इतकी करोडोची मशिनरी सारकी धूळ खायत आसा आनी सगळी पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. हे शप्पर वयले सगळे गेल्लेले आसा आनी हे बेस्ट स्वदेश दर्शन खरेंच बरें आसा कशें दिसतलें. लोकांकय बरें दिसतलें आनी सरकारान हेचेर विचार करचो. अशें जेन्ना प्रोजेक्ट जेन्ना हाडटा तेन्ना विचार करचो की बाबा आमी हाडटा ते चालू आसतले, कोण चलयतलो, ते कोण पळयतलो आनी बाबा हेचो फायदो कोणाक जातलो. आतां हेतूर जितलो खर्च केला तेतून ना सरकाराक फायदो, ना लोकांक फायदो, ना आनी कोणाक. आतां हो फायदो कोणाक जाला आसतलो ते लोकांनी चिंतचें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, आशव्याच्यान. ही मशिनरी पार्किंगेतली टॉयलेटाची हेंची मशिनरी कसली मशिनरी कितें म्हणून घातला? कित्याक लागून इतलो खर्च केला? कित्याक लोकांच्या आमच्या लोकांचे हे कोणाचे पयशे वतना हे आमच्या लोकांच्या गरिबांचे पयशे वयता. हे कित्याक तुमी पयशे वेस्ट केला ते?
ही मशिनरी हे पळय सडल्या सगळी कल मेला सगळी लायट चालवा कितें चालवा लायटीचें कनेक्शन घेतला कितें चालू केला ते कोणाक खबर कोण हांगर कॉन्ट्रॅक्ट आसता तेकाच खबर आहा हांगर कोणूच ना ही मशिनरी इतकी खर्च करून कितें फायदो आहा आशव्याच्या स्वदेश दर्शना कडल्यान त्या कॉम्प्लेक्सा कडल्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक पार्किंगाचो प्रश्न सतायता. महामार्गार दोनूय वाटेन गाडयो बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ल्यान अपघात जाता. पार्किंग आसा ती पणटी पावनाशिल्ल्यान टॅक्सी खाजगी गाडयो बारीक बसी लेगीत खंय सुवात मेळटा थंय पार्क करचें पडटा. पार्किंग रेटूय खूब म्हारग आसा. ही व्यापक पार्किंग येवजणी वेवस्थीत जाली ना जाल्यार दाबोळे विमानतळ सरकार बंद करपाक शकता असो युक्तिवाद काँग्रेसीचो आमदार संकल्प आमोणकारान केला. दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो गोंयान सगळे टॅक्सीकार आनी गोंयकारां खातीर इम्पॉर्टंट आसाच. पूण हालीं कांय वर्सांसून हांगा संशय येता की हो दाबोली एअरपोर्ट अस्तित्वात आसतलो काय ना हो मोठो प्रश्न. हालींच संकल्प आमोणकर हेणी हो असेंब्लीन प्रश्न केल्लो की हो एअरपोर्ट उरतलो काय ना. पूण परत एकदां आयज आनी एक प्रश्न केला की एअरपोर्ट जर उरतलो जाल्यार हांगा मेजर इशू हो पार्किंगेचो. आनी जर हो पार्किंगेचो इशू सॉल्व जायना जाल्यार लोकांक भरपूर त्रास जाता आनी त्याच्या खातीर हो एक कारण खंय तरी आसलें एअरपोर्ट बंद पडपाचो. कित्याक की आमी पळयतात की एअरपोर्टाचे सरावंडींग आहा हायवे हा जो कॉमिदार लँड हा जो सगळे कडेन पार्किंग करतात आनी खंय तरी हेंचो परिणाम लोकांक एक्सिडंट जाता जावं ट्रॅफिक जॅम जाता आनी हांगा जे ट्युरिस्ट लाखांनी जे हजारांनी लाखांनी ट्युरिस्ट येतात हेंचे खंय तरी जिवाक धोको जाता. आनी आयज संकल्प आमोणकरा कडेन जेन्ना आमी विचारलें वेदर हेचो परिणाम कितें जातलो आनी तेंचें म्हणणें हेंच आहा की एअरपोर्टाक जर हांगा पार्किंग ना फाटलीं 10 वर्सां जर हांगा पार्किंग जावं ना जाल्यार हो एअरपोर्ट खंय तरी बंद पडोंक शकता. आनी तेंची मागणी आसा की ह्या एअरपोर्टाक पार्किंग मेजर इशू आहा तो पयलीं सॉल्व करचो तेन्नाच ह्या एअरपोर्ट खंय तरी अस्तित्वान उरतलो अशें तेंचें म्हणणें. आनी हो विशय घेवन ते बाकीचे आमदार तशेंच सीएमा कडेन उलयतले आनी हेच्या खातीर तो लढो चालू दवरतलो अशें तेंचें म्हणणें आहा. गव्हर्मेंट जर सिरियस आसा बाबा दाबोली एअरपोर्ट कंटिन्यू करपाक जाल्यार ते पार्किंगाचे कित्याक अरेंजमेंट करना. पार्किंग अजून पर्यंत सिरियसली कित्याक घेयना. जो पार्किंगाचो हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो दिल्लीचो तोवूय कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लीचो तो हांगा लोकांक सारके हेविली चार्ज करता. गाडी भितर गेली 5 मिनटाच्या वयर रावले 100 रुपया पयशे दिवचे पडटा. एवरी टॅक्सी जी वयता पॅसेंजराक घेवपाक तांकां ते 50 रुपया दिवचे पडटा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान. मडगांव आके पावर हावजा फाटल्यान आशिल्लो रस्तो चंद्रार आशिल्ले वरी अनुभव दिता. कांय वाठारांनी तर हो रस्तो अस्तित्वात ना असो दिसता. जाल्यार कांय सुवातांनी रस्त्याक भयंकर फोंडकुलां पडल्यात जाका लागून हांगा अपघात चालूच आसात. पूण सरकाराक हाचेच कांयच पडिल्लें ना अशें दिसता. पळयात. आम्ही आख्या पावाचं हांगा ह्या एरियेन आसा हांगा जे फाटल्या मध्ये रस्तो दिसता त्या रस्त्याची एकदम दुर्दशा जाल्ली आसा. कित्याक की म्हटल्यार हांगाच लागीं त्या रस्त्याच्या सायडीची एक मेगा प्रोजेक्ट आसा. त्या प्रोजेक्टान ज्यो गाडयो येता त्याच्या खातीर त्या रस्त्याची सारकी वाट लागली आसा आनी त्या कारणां खातीर हांगा दिसान दीस एक्सिडंट जाता. हांगासलो एक समाजसेवक अँड्रू सिटाक हांणी सांगला की जे एक्सिडंट जाले बरोबर त्यांचे दुकान लागीं असल्या कारणान तांकां हांगा येवचें पडटा. तेन्ना तांणी ऑथॉरिटी कडेन मागला की बेगितल्या बेगीन हे रस्ते आसा ते बेगितल्या बेगीन ते सारके करचे जेणे करून एक्सिडंट जावचे न्हू म्हणून. हो रस्तो जावपाक कारण कितें हो रस्तो जावपाक कारण इतलो खंडार पडपाक हे सगळें हितून एक नाल्ला येता हे सायडीच्यान क्रॉस एक नाल्ला येता हे सायडीन अर्दीकुड्यार काम केलां. नाल्ला 6 म्हयने जाले अर्दीकुड्यार काम करून दवरलां. आतां वन सायड एक सायडीन गेल्या दुसरी सायडीन उरल्या. आतां हिंगा डेली एक्सिडेंट जाता. इपात्री लोकांचे बॅलन्स फोंडी पडले आहा आनी ऑलरेडी जायते फावटी PWDन आपलें काम केलां. रस्त्याचे पॅचीस मारल्या तितूपर्यंत जायना कित्याक हिंगा हेवी व्हेकल येता. आतां हे सगळे प्रॉब्लम जाता बिकॉज ऑफ दॅट नाल्ला एक सायडीन बांदला. आतां तो हे सायडीन येवपा जावो. आतां हो नाल्ला एक सायडीन कित्याक बांदला ताकी ही सायडीन एक कन्स्ट्रक्शन येता. ते कन्स्ट्रक्शन येता कन्स्ट्रक्शनाक वाट करपा लागून तेंगे काम फास्ट जावपा लागून आतां ते बंद उडयला 6 म्हयने जाले. सो आतां हे सायडीन बांदतलो तो आनी हे सगळे पळय डिवायडर बा तेणें उक्ती करून उडयल्ले आहा सगळे. डेली एक्सिडेंट जातात. आयची तारीखेन आयज 11:30 सुमार हिंगा एक्सिडेंट जाला. एक जाणटो दादलो पडला आनी तेगे पांय आख्खो काट जाला. सेल्फ एक्सिडेंट जाला.
डेली एक्सिडेंट आहा हिंगा जाता तितले बेगीन हेजेर इन्क्वायरी करची एक्शन घेवचें आनी कोण तो येई WRDचो कोण येई हाका सगळें खबर आहा हो टेंडर लास्ट इयर पास जाल्लो आनी आतां कॉमेस केलां काम आनी 5 म्हयने जाले एक सायडी बांदून दवरला आतां कॉन्ट्रॅक्टर पळय कोण आहा ताजेर एक्शन जावपाक जाय गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप टेंकर पेडणी NH66 महामार्ग धारगाळच्या थळाव्यांक अपघाताचो सांपळो जावन रावला. थळाव्यांक बरे रस्ते पळोवपाक मेळटले काय ना लोकां मदीं दुबाव निर्माण जाला. रस्ते इतले इबाडल्यात आयज करता फाल्यां करता म्हणून 2 म्हयने जाले कॉन्ट्रॅक्टर कानार केस ओडटा रस्त्याक डांबर नाशिल्ल्यान थळाव्यांचो मात सरकशी जाल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. राज्यांतले रस्त्यांचे पुराण सोंपपाचें नांव घेयना. पळत थंय फोणकुलां डांबर व्हांवन गेला पूण लोकांच्यो मात बऱ्योच सरकसी जाता. राज्यांत महामार्ग आसप ही एक उदरगतीची गजाल पूण असले महामार्ग असो एक प्रस्न निर्माण जाला. धारगळ पेडण्या महामार्गाचें काम 2 म्हयने जाले अर्दकुटे सांडला जाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. हे अर्दकुटे काम आतां मरणाचो सांपळो जावन रावला. थळाव्यांक फकत आयज करता फाल्यां करता म्हूण कंत्राटदार फाल्यांचेर धुकलीत आसा पूण ते फाल्यां केन्ना येत काय असो आतां थळाव्यांक प्रस्न निर्माण जाला. सरकारान जाता तितले बेगीन हातूंत लक्ष घालचें थळाव्यांनी मागला. आयकात. गाडयेंतून आमी 2-3दा पडले स्कुटरींतल्यान बायलां पडलीं टायर पंक्चर जाता 4 व्हिलराचे आनी अशें सांगूनय ते आयज करता फाल्यां करता म्हणून सांगून आमकां अशेंच दवरता फाल्यां करता हांवें ताका एटलीस्ट सांगलें तूं डांबर घालपाक आतां तुका मेळचेंच ना न्हू तूं कॉन्क्रिटींग पातळ तरी घाल मातशें हो इतलोच रोड न्हू हांगा 4-5 घरां आहा ती 5 घरां आनी फुडें रोड तसोच आहा सर्विस रोड फ्रॉम द हायवे नॅशनल हायवे सर्विस रोड आणि कितले महिने झाले केला 2 महिने झाले एप्रिल मे अजूनपासून असोच आहा. This is the status of the We'll show you the pathetic, unsafe condition of this road. Now, this is a senior citizen who is telling you that they have fallen n number of times, and promises are being made to do this tar road. Does it take 2 months to do a tar road for a small stretch? See this. You can't even walk past by. हांगा वयर चडपा बी खूब आमकां प्रॉब्लम जाता तेन्ना आमकां मातशें सकयल डावन करपाचें म्हणून कांय हें करपाक गाडी कितें बी हाडलें जाल्यार वयर व्हरांक मेळना. काय गाडी वचना ना वयर थोडे वचचें पडटा इतके फावटी मारचे पडटा. This is also just done shoddy job, like how we saw it on the other side of the road. And tar is just put over it. There's no proper planning at all. After this, another end of this rains, I'm sure this road also will just get washed away. You can see this. See here. How roads are being done. See how tar is being put. This is the pathetic condition. Is this a permanent solution? See, this will move out. See this. This will move out. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फर्मागुडी फोंडा वाठारांतल्या कटमगळ देवाच्या वाठारांत लोकांनी आयतारा कटमगाळ दादाचें दर्शन घेवन गोडशाच्या नैवेद्याचो लाव घेतलो. सुमार 5,000 वयर भावीक ह्या वेळार कटमगाळ दादाचो आशिर्वाद घेवपाक उपस्थित आसले. पळयात. श्रावणाच्या दुसऱ्या आयतारा जावपी या फर्मागुडी वेल्या कटमगाळ दादाच्या उत्सवाक गोंयभरच्यान हजारांनी लोक उपस्थिती लायतात. भावीक देवा कडेन आंगोळ्यो करतात आनी त्यो पुराय जातकच देवाक कांबळी, जोती, नाल, गोड, तांदूळ भेटयतात. उपरांत गोडशे करून देवाक नैवेद्य दाखयतात आनी लोकांक प्रसाद म्हण वाडटात. कटमगाळ देव लोकांच्या उल्याक पावता असो भाविकांचो भावार्थ आसा. आयकात. हांगा लोक येता गोडशें बिडशें सगळें घालून दिता ते आमी देवाक घालता. लोक आंगोणेचें हाडून दिता सगळें आमकां ते आमी देवाक घालता. आमगे शिजोवन रोवटां गोडशें मागीर हें चप्पल कांबळ सगळें आमी देवतळाक घालता हांगा हाडून. आयतार बुधवार आमकां चालूच आसता. कशी सासाय कशी आहे देवाची? एकदां गोडशें आसता. देवा सासाय कशी आसा? देवा कडेन जो पळय कोण कितें मागता कोण कोणाक भुरगीं जावं जाय म्हणून भुरगें मागता तो दिता. भुरगीं दिता कोणालें काम जावं जाय म्हणून कामाक येता. सर्विसेचें कोणालें जावना म्हणटा तें हाडून दिता
सर्विसेच्या लोकांना जाता अशें करून लोक हांगा भरपूर येता हांगा भरपूर सगळ्यांची कामां जाता आनी आमचें देवस्थान जागृत देवस्थान. आज या फार्मागुडी पठारावर कटमगाळ आजोबा कटमगाळ दादा महाराज म्हणून ओळखलं जातं अशा देवस्थानामध्ये श्रावणीतला दुसराच रविवार गोडशाचा कार्यक्रम म्हणून संपन्न होत असतो. हजारो भक्त या दिवशी कटमगाळ आजोबांचं दर्शन घेण्यासाठी तांदूळ, मूग, गूळ, नारळ असं पदार्थ घेऊन येतात आणि त्या सर्व आणलेले पदार्थ एकत्र शिजवून त्याची खिचडी किंवा गोडसं हा प्रकार केला जातो आणि भक्तांच्या मार्फत तो कटमगाळ दादांना अर्पण केला जातो. हे आमचे पारंपरीक गोडशे पारंपरीक म्हणजे जेन्ना गांवांत कितें तरी सातेन येयल्ली तेन्ना सगळे मेळोन ते गोडशे घालुया म्हणून ठरयल्ले आनी त्या प्रमाणे गोडशे घालपाचो प्रथा जाल्ली. आतां तेजो आतां चड हे मोठे जाला लोक भरपूर येता, लोक आंगवण्यो करतात, तेका तांदूळ पड हाडून दितात, ते शिजोवन मागीर आमी देवा फुड्यान ते वाडी मागीर गोडशे सगळ्यांक वाडटा तुमी सगळ्यांक वाडटा ग? हो हे गोडशे आतां मागीर लोक लायनी रावन व्हरतात आनी आमी पावयतात. लोक आंगवणी करतात ते प्रमाणे हाडटाले आनी त्या गोवा 365 खातीर फर्मागुडीच्यान कृष्णा नायक. राज्यातल्या कांय वाठारांनी 9 ऑगस्ट मेरेन पावस आनी नेटान वारे घोळपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. ताका लागून 11 तारखे मेरेन राज्यात येलो अलर्ट जारी केला. मजगतीं चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. राज्यात फुडल्या 3 दिसां खातीर कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडटलो आनी उपरांत मध्यम पावस पडटलो असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. सप्तकभर कांय वाठारांनी नेटान वारे घोळपाची शक्यताय आसा. दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. 11 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. फुडले 3 दीस कांय वाठारांनी नेटाचो पावस, कांय वाठारांनी नेटान वारे घोळटले. नुस्तेमारांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.